आयचे पवित्र मिसाचे बलिदान अर्गान सावन दितात. अंकिता मार्लिन शांती वाडो, मायकल मिनेजिस काडी कमळा सकयलो वाडो, हर्षेल शॉन मिनेजिस शांती गुड्डे वाडो, अँड्रिया रूबी सेल्डाना सोर्पो वयलो वाडो, रिचर्ड पाऊल फेरावो गुरूंच्या वाडो. संगत मोगाचनो आम्ही आज सगळ्या फिरगस कुटुंबाच्या हर एक आज सांद्यां खातीर मागता. संगतास 40 आणि 8 आमची क्रिस्माची उमेदवार आसात तांचे खातीर आज आमी विशेश जावन मागता. संगतास आमचो पाप सैबू आमकां दोळूस खबर आसल्या प्रमाणे विशेष पिडे वरवीं आसपात्रेंत आसा ताच्या बऱ्या भलायके खातीर मागता. आनी आमचे गवळी बाप काल तावन फाल्यां पर्यंत आमचे मोदें आसात. आमकां भेट करूंक आमचे खातीर मागोवंक तांची आशिर्वादां आनी देवाची कृपा ते हाडून आयल्यात. देखून तांच्या आमी सावान सयत लाभच्याक आनी सर्व बरी भलायकी सगळें कितें तांच्या आमी सावान गरज आसा तें फावो जावं म्हूण ह्या बलिदाना वेळी आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांव बी शांती तुमचे सोबे आसो. मोगाचानो तिरवणी संस्कार पवित्र आत्म्याची मोर घेवचे खातीर सवोदमेचे फिरगज कुटुंबांतली आमी 40 आणि 8 भुरगीं आमच्या गोळी बापा फिरगज याजकां आनी क्रिस्ती बावर्त्या संगी ह्या देव तेंपलांत हजर आसा. पवित्र स्नानांत आमी देवाच्या भुरग्यांचो गण आपणावन पवित्र सभेचे संदेश जावन क्रिस्ताचे सेवेच्या मोन्यारपणान भागीदारा जाल्या. क्रिस्त प्रसाद सासणाचो जीव दिवचो आत्मीक काण. आज तिरवणी संस्कार घेवचे वरवीं प्रत्येक रितीन पवित्र सभे संगी आमचो आसचो बांद घट करता. पवित्र आत्मो आपल्या कृपे देण्यानी आमकां घट करता. तो आमकां समाजांत आशिल्ले वायट काण उडोवंक धाडटा. सुवार्ता परगट करूंक आमकां आयती करता. पवित्र आत्म्याची शाश्वत मोर घेवची आमी सोम्या जेजूच्या जिविताक आनी उतराक साक्षी जावन जबाबदार जाता. हे मोन्यारपण निस्वार्थी पाळूंक गरज आसा ती मजत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागून घेवया. मोगाळ भावां भयणीनो, आज आमच्या पिरगजेचे 40 आणि 8 जाणां भुरगीं ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार तिरवणेचो संस्कार स्वीकार करतली. त्या वक्ता पवित्र आत्मो आनी ताच्या देण्यांची भरती ती घेतली. स्वादीक फळां पवित्र आत्म्याची ती आपणायतली. पवित्र आत्मो तांचेर देवोन येवं दी. कृपे देण्यानी तांकां तो नेटोवन दी. क्रिस्ताचे खरे आनी बरे शिसान जिवोवची कृपा तो सोमी तांकां लाभोवन दी म्हूण ह्या भुरग्यां पासून आमी मागया. आमी भेटोवचें बलिदान सर पुतभेदरा बापाक मानता तसलें जावच्याक एक घडीभर आमचें उणेपण आमी वळखून घेवया. हांव पातकी सर पुतभेदरा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भगवान सदांच अंकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पुतभेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों.
महिमा देवाक, महिमा देवाक, महिमा देवाक उसळी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी. सर्वेश्वरा देवा सगळींच्या राया, सर्वोद्धार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वागता. सौम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सौम्या देवा देवाचे श्रेय तू संसाराचे पाप करता आमची काकूर कर. तू बापाच्या उजव्या कोसळार आमचे मागणे मानून घे, की त्या पवित्र सांगते देवा बापाचे महिमे. जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र, एकलोच तो ईश्वर, एकलोच तो परमेश्वर. आमेन, आमेन, आमेन. प्रार्थुया. कनवळ्या बापा तुवें केल्ली बसोवणी पाळून तुझ्या पवित्र आत्म्याक आमचेर धाड, आनी आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताच्या शुभ वर्तमानाक मनशां मुखार आमी साक्ष दिवंक तांच्या धीरान आमकां भर. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. एझेकियल प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पोर देव म्हणटा, हांव तुमकां राष्ट्र मदलीं काडटलो आनी सगळ्या देशांतली एकठांय करतलो आनी तुमच्या काळशा देशांत हाडटलो. नितळ उदक हांव तुमचेर शिवरतलो आनी तुमी नितळ जातल्यात. हांव तुमकां तुमच्या सगळ्या मेळेपणांतली आनी मुर्तीच्या अशुद्धपणांतली नितळ करतलो. एक नवें काळीज हांव तुमकां दितलो आनी एक नवो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो. तुमचे कुडींतले फातराचे काळीज हांव काडटलो आनी तुमकां एक मासाचे काळीज दितलो. म्हजो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो. तुमी म्हज्या कायद्या प्रमाणे सलाशे करतलो आनी म्हजो आज्ञा तुमी पाळीशे करतलो. तेन्ना हांवें तुमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या देशांत तुमी वस्ती करूंक पावतल्यात. तुमी जातल्यात म्हजी प्रजा आनी हांव जातलो तुमचो देव. देवाचे उतर हे देवाचे घडोवकार. तुझ्या आज्ञा सर्वेस्वरा आणि संसाराचे रूप तू नवे कर. आज्ञा मुझा सर्वेस्वराक नावार, सर्वेस्वरा मुझा देवा कितलो तू
तुझ्या आज्ञा सर्वेस्परा आणि संसाराचे रूप तू नवे कर. पृथ्वी तुवें तिच्या बुन्यादीचेर बांदून हाडल्याय. ससनाच्या ससनाक ती तिरगट केल्याय. मानता बरी दर्यान तिका पांगून धरल्या. तिचे पर्वत दोंगर उदकान बुडोवन आसा. दाट तुझ्या आज्ञा सर्वेस्परा आणि संसाराचे रूप तू नवे कर. दाट तुझ्या आज्ञा सर्वेस्परा आणि संसाराचे रूप तू नवे कर. सान पावलान रोमागराम बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, जांकां देवाचो आत्मो सोलोन व्हरता ती देवाची भुरगीं. कित्याक तुमकां मेळिल्लो आत्मो तुमच्या आदल्या गुलामपणाच्या बियाबरीक जिवनाक तुमकां व्हरून पावयना. बगार तो तुमकां देवाची भुरगीं करता आनी आपल्या बळान देवाक आबा म्हणजे बापा म्हणून आमी उलो मारिशे करता. देवाचो हो आत्मो आमी देवाची भुरगीं म्हूण आमच्या आत्म्याक रुजवात दिता. आमी देवाची भुरगीं जाल्यार ताच्या दायजाचे वारीसदार वय. तितलेंच न्हय, क्रिस्तासोवे देवाच्या दायजाचे वारीसदार आमी. कित्याक जर क्रिस्ताच्या कश्टान आमी वांटेली जाता तर ताचे महिमेची आमी वांटेली जावंक पावतल्या. देवाचे उतर हें, देवाची निवड कर. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अशें आसता जेजू नजरेताक आयलो. थंय तो ल्हान व्हड जाल्लो. आपले सवये प्रमाणे सब्बताच्या दिसा तो सिनागोगांत भितर सरलो. थंय तो पवित्र पुस्तक वाचूंक उबो रावतच ताका इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकाचो कवळो हाडून दिलो. तो ताणें सोडयतना अशें बरोवन आसलेलें ताका वाचूंक मेळ्ळें. देवाचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा, कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला. बंदेंत आसलेल्यांक सुटका, कुरड्यांक दिश्ट, दणसतल्यांक सवकासाय बासावंक आनी सर्वेस्परान दया मया दाखोवचे वरस पासारूंक म्हूण
ताणें म्हाका धाडला. वाचून जातच पुस्तक कवळ्ळ, सिनागोगाच्या पेद्या लागीं ताणें पाटी दिलें आनी तो बसलो. थंय आसलेल्या समेस्तांचे दोळे ताचेर खंचून आसता तो तांचे लागीं म्हणालो, आत्तां तुमी आयकल्लें हें पवित्र पुस्तकाचें वचन आयच्या दिसा खरें जालें. थंय आसलेले सक्कडी ताची शिफारस उलोवंक लागले आनी ताच्या तोंडांतली भायर सरताली ती आपुरबायेची उतरां आयकून विस्मीत जाताले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाकडी तुका क्रिस्ता. तिरावणेची उमेदवारां दया करून उबी रावात. गवळी बापा, आमचे सौद मायप्रिगजेच्या ह्या उमेदवारांक तुमचे मुखार हजर करूंक हांव संतोष पावतां. पिर्गस यासक बापानो, तांकां पावो ते परी तरबेत केल्यांत आनी हो सक्रामेंत घेवंक ती तयार आसात. पवित्र सभेच्या सक्रामेंताच्या जिवितान भाग घेवन देवाच्या उतराचेर नियाळ करून दोतोरनेच्या शिकवणेक हजर जावन रेतीर आनी हेर चटवटिकेनी भाग घेवन आनी जिवितान क्रिस्ती सेवा दाखोवन ही उमेदवारां क्रिस्माक आयतीं जाल्यांत. देवाच्या कृपेन तांणी सकत आपणायल्या आनी आमच्या समुदायाच्या मागण्या आनी देखीन पाठिंबो जोडला. आतां ती तिरावणी संस्कार विचारतात. तांचे शिकोवपी आनी वडिलां लागीं विचार करून समजल्या उपरांत ती आयती आसात म्हूण हांव साक्ष दितां. मोदोर्निनो क्रिस्ती जिवीत आनी सक्रामेंतांत वाळटा ती जबाबदारी हळवायेन घेवंक जायना. देखून ह्या उमेदवारांनी विचारिल्लो क्रिस्मसाचो सक्रामेंत हांकां दिवच्या आदीं पवित्र सभेन हांचे संगी पयन केल्ल्या पोदोर मोदोर्नी लागीं समजून घेतिल्लें बरें. ही उमेदवारां आज तिरावणी घेवंक आयतीं आसात. ह्या बावार्थी जोम्यांतल्या म्हज्या भावां भयणीनो, हांव तुमचे लागीं विचारतां, आज ह्या आमच्या भुरग्यांनी तिरावणी घेवंक तुमकां खुशी आसा? म्हज्या मोगाळ उमेदवारांनो, तुमचो पिर्गस याजक, पोदोर्न मोदोर्न, कुटांब आनी सांगाती पिर्गसकारांनी तुमचे उदेशी दृढ परगटणी केल्या. आतां तिरावणी संस्कार घेवंक आनी पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी गटाई आपणावन क्रिस्ताच्या बरेपणाचें जिवीत जियोवंक तुमी तयार आसात? क्रिस्त ते मोगाळ भावांनो आनी भयण्यांनो, हें वर्स जुबलेवाचें वर्स जावन आसा आनी हें वर्स पवित्रपणी आनी भाग्यवंतपणी आमी तें आचरण करूंक प्रत्येक उलो आमकां दिल्लो आसा. मात्र न्ही, पापा फ्रांसिसान सगळ्या देवपर्जेक ह्या जुबलेवाचो अर्थ समज सारकें शिकोवंक आमकां आदेश दिल्लो आसा. आनी त्या देखून आज आमी नियाळ करचो विशय जावन आसा फकत एक शब्द मात्र, जुबलेव म्हळ्यार कितें? जुबलेव म्हळ्यार उत्सव वा महोत्सव म्हणून डिक्शनरींत आमकां अर्थ वाचूंक मेळटा. सुदैवाक हप्त्याचो 7वो दीस साबाताचो दीस तशेंच विशेवाचो दीस तो जावन आसलो.
तशेंच 7वें वर्स सुमियाच्या मानाक साबाताचें आनी तशेंच जुबलेवाचें वर्स जावन आसलें. 7 साबत वर्सां नंतर येवचें वर्स 7चे 7 पवटे म्हळ्यार 40 आनी 9 वर्सां. उपरांतलें वर्स 50वें वर्स जुबलेवाचें वर्स जावन आसलें. आनी हें वर्स भोव पवित्र तशेंच महोत्सवाचें वर्स तें जावन आसलें. जुबलेव प्रमुख जावन 5 संगती आटापताले. सलीस जावचे खातीर हांव तें कन्नडा भाशेन तुमकां सांगता. उडास दवरूंक तिका सलीस. पंचसागळ सुमधुर सम्मिलनवे जुबली संभ्रम. पंचसागळ सुमधुर सम्मिलनवे जुबली संभ्रम. पयलें सा म्हळ्यार स्मरण. दुसरें सा म्हळ्यार संताप. तिसरें सा म्हळ्यार संधान. चवथें सा म्हळ्यार सन्मार्ग आनी 5वें सा म्हळ्यार संभ्रम. पयलें स्मरण. उगडास आमी काडचो. देवान आमच्या जिणयेंत केल्ल्या त्या महान घडितांचो उगडास काडून दुनिया देवाक अर्गां दिवचें. इस्रायल परजा परवेच्या गुलामपणांत इजिप्तांत कश्टोन आसली आनी सर्वेस्परान मैजे मुखांत्र तांकां इजिप्तांत भायर काडून दुदान आनी मोवान वळच्या त्या समृद्धेच्या गांवाक व्हरून पायलें. आनी थंयसर हर एका वर्सा ती पास्क परब आचरण करताले. आनी तो व्हड कुटुंबाचो तो मालगडो कुटुंबाच्या सर्व सांद्यांक एकठांय करून देवान तांकां केल्ल्या त्या महत् कार्या विशीं भुरग्यांक तो विवरून सांगतालो. इजिप्तांत ताणें भोगले ते कश्ट आनी दूख दोनी. इजिप्तांत शेळयेचें रगत सरिल्ल्या घरांचें तें रक्षण. बेकामेर उंडो. ताणें केल्ली ती कोडू भाजी. इजिप्तांतलें निर्गमन. तांबड्या दर्यांतली उतरोन आनी निमाणें बसयल्ल्या गांवांत तांची ती वस्ती. अशें हर एक देवान केल्लें तें घडितां तो कुटुंबाचो वडील उगडासा काडून तो विवरून सांगतालो. आनी देखून पास्क तांकां जावन आसलें एक स्मरण देवान केल्ल्या महत् कार्यांचें. आमच्याय जिणयेंत देवान अद्भुतां केल्यांत. आनी देखून ह्या वर्सा आमी एक घडीभर बसोन फाटल्या आमच्या जिणयेचेर दिश्ट घालून देवान आमच्याय जिणयेन केल्ल्या बरेपणा खातीर ताका अर्गां दिवंक हो एक अपूर्व संदर्भ तशें अवकाश. दुसरें सा म्हळ्यार संताप. जुबलेवाच्या वर्स जावन आसा मना परिवर्तनाचें जिणी बदलापाचें वर्स. आनी ह्या जुबलेवाच्या वर्सा तें सगळ्या लोकांक कळचे पासत देशांत तांणी कोंब फुंकूंक जाय आसलो. आनी हो जावन आसलो एक परगट उलो लोकांक. तांणी आपलें पातक रडोवन जिणी बदलून देवातें आनी पेल्यातें राज्य जावंक. सुमयाक एक वाट तयार करा. पातकी जिणी बदला. पवित्र स्नान घेया. देव तुमची पातकां बक्षितलो.
स्नानीक जुआवन साधू सेवांक परिसेवांक शास्त्र्यांक जिणी बदलापाक दिल्लो उलो हो जावन आसा. वेळ भरती जालो, देवाचें राज लागीं पावलां. पातकी जिणी बदला, बरी खबर सतमंदा. जेजून आपली परगट जिणी आराम करच्या वखता लोकांक दिल्लो उलो जावन आसा. आनी ह्या जुबलेवाच्या वर्सा सुमयान आमकांय दिवचो उलो होस्सो जावन आसा. पातक रडोन जिणी बदल्ल्या करीत ह्या जुबलेवाक अर्थ ना. तिसरें सा जावन आसा संधान, राज्य संधान. जुबलेवाच्या वर्साचो प्रमुख वांटो जावन आसा राज्य संधान. आनी हें न्हय फकत एक बायलें आचरण, बगार नीज त्यागाक दिल्लो उलो तो जावन आसा. आनी देखून जुबलेवाच्या वर्सा गुलामाक सुडका दिवंक आसली. वाडीक दिल्लें रीण पूर्ण मापान माफी करूंक आसलें. तशेंच घेणेक दिल्लीं भुंय भाटां, भाड्याक दिल्लीं घरां मूळ धनियाक ती ताणें फाटीं दिवंक आसलीं. दुबळेकांत सांपडलेल्यांक, गरजेवंतांक, कश्टतल्यांक आनी तशेंच निर्गतिकांक ताणें पावोवंक जाय आसलें. आनी हे नियम न्हय फकत मनशांक मात्र, बगार भुंय भाटाक आनी तशेंच जानवरांक तें लागू जातालें. अशें देवा आनी मनशां कडेन राजी जावन लढाई झगडीं पयस करून राग द्वेश सांडून केल्लो तो नश्ट भरती करून प्रिती मोगान जिवोवचें जावन आसा खरें राज्य संधान. हांव परत सांगता, देवा आनी मनशा कडेन राजी जावन लढाई झगडीं सांडून राग द्वेश पयस करून केल्लो तो नश्ट भरती करून प्रिती मोगान जिवोवचें जावन आसा खरें राज्य संधान. आनी पवित्र पुस्तकाच्या उतरांनी सांगचें तर जुबलेवाचें वर्स जावन आसा एक प्रत्येक आपोवन हर एकल्यान आपल्या मालगड्या घरा फाटीं येवंक, म्हणजे बापा सरसेन फाटीं येवंक दिल्लें आपोवन तें जावन आसा. चवथें सा म्हळ्यार सन्मार्ग. तुमी म्हज्या कायद्या आनी नियमा प्रमाणे जिवोवंक जाय, ते तुमी पाळूंक जाय, त्या प्रमाणे तुमी चलोवंक जाय आनी तवळो तुमी सुरक्षीत उरतल्यात, म्हणटा सर्वेस्पर देव. खरें प्राजीत राज्य संधान आमकां हर एकल्याक सता नितीच्या प्रिती मोगाच्या वाटेन चलोवंक आमकां वत्ताय करता. जो कोण आपल्या दिसपडत्या जिणयेंत देवाचे उपादेश पाळटा, देवाच्या कुशेक खालतीमान घालता आनी देवाच्या उतराक सरी जावन आपली जिणी रुपीत करता, तवळो देव ताका आशिर्वादांनी भरता. कित्याक असलो व्यक्ती न्हय काळोखांत बगार उजवाडांतल्यान तो चलता. क्रिस्ताक तो आतां न्हेसता. नवो व्यक्ती, नवी रचना तो जाता. पवित्र पुस्तकांत जाकेवाचें दृश्टांत आमी घेवया. मोठव्या कश्टाचो तो जेजूक पळयचे म्हणल्यार एकाच आशेन रुखाचेर सोडून बसता.
सुमी तेणे पाशार जावन वेता आसतना आपली दिश्ट वयर लायता आनी जाकेवा पळोवन म्हणटा, जाकेवा सकला देव, आज हांव तुज्या घरा येता. तो रुकारतावन सकला देंवता, सुमयाक आपणाच्या घरा स्वागत करता. परिणाम जाकेव बदलता, जिवीत ताका लाभता. आनी कितें म्हणालो तो, सुमया म्हजे आस्त बदीक हांव विकता, तांतलो अर्दो वांटो हांव दुर्बळ्यांक दिता. कोणाक हांवें लुकसाण केल्या, अन्यायान अनितेन हांवें पयशे एकठांय केल्यात, तांकां 4 वांट्यांनी हांव पाटीन दिता. खरेंच जाकेव सुमयाच्या त्या येण्या वरवीं नवो व्यक्ती, नवी रचना जावंक पावलो. आनी हें जुबलेवाचें वरस भावां भयणीनो, म्हाका तशें तुमकां नवी रचना जावंक आपोवन दिता. निमाण सा म्हळ्यार संभ्रमा. इंग्लीश भाशेन अशी एक सांगणी आसा, जुबिली कॉल्स फॉर जुबिलेशन. जुबलेवाचें वरस संतोशाचें, संभ्रमाचें वरस. सर्वेस्परान दयामया दाखोवचें वरस. जुबलेवाचें वरस पवित्र तशें देवाच्या कृपेचें वरस. देवाच्या अपरमीत मोगा खातीर, ताच्या देण्या घेण्या खातीर ताका अर्गां पाठोवचें वरस हें जावन आसा. जर हें जुबलेवाचें वरस आमी हरी एकलो पवित्रपणी तशें भाग्यवंतपणी पाळटा, तर सर्वेस्पराची बसवणी आमच्या हरी एकल्यातय ती तिरसता. आनी कसली ती सुमयाची बसवणी, सर्वेस्पर अशें म्हणटा, फुडल्या वर्सांनी हांव तुमकां सुरक्षीत सांबाळटलो. तुमच्या कुटुंबांनी शांती समाधान हांव दितलो. म्हजी कृपाळ दिश्ट सदां तुमचेर आसतली. तुमचे मदगात म्हजो निवास हांव उबारतलो. तुमचे सवें सदां काळ जियेतलो. परत एक पोटी सांगता, जर तर हें जुबलेवाचें वरस आमी नितळ काळजान भाग्यवंतपणी पाळटा, तर सुमयाची बसवणी आमच्या हरी एकल्यातय ती तिरसता. कितें म्हणटा सुमी, फुडल्या वर्सांनी हांव तुमकां सुरक्षीत सांबाळटलो. तुमच्या कुटुंबांनी शांती समाधान दितलो. म्हजी कृपाळ दिश्ट सदां तुमचेर आसतली. तुमचे मदगात म्हजो निवास हांव उबारतलो. तुमचे सवें सदां काल जियेतलो. तर मोगाळ भावां भयणीनो, आमी नियाळ केल्लो शब्द फकत एक मात्र, जुबलेव म्हळ्यार कितें. आनी हो जुबलेव लेवी शास्त्रांत आयचें हांवें सरमांव तुमकां सांगलो. फाटीं घरा वसा, लेवी शास्त्राचें अध्याय पुस्तक उक्तें घरा आनी जुबलेवा विशयान वाचा. हरी एक उतर पवित्र पुस्तकाचें तें जावन आसा. आनी 5-6 म्हूण सांगलें हांवें. पयलें 6 खंयचें? स्मरण देवान केल्ल्या बरेपणाचो उगडास काडून ताका अर्गां दिवचें. दुसरें 6 उडासनाता. संताप म्हळ्यार आमचें पातक रोडोन जिणी बदलची. तिसरें 6 संधान, देवा लागीं पेल्या लागीं आमी राजी जावचें. चवथें 6 सुमयाच्या वाटेन आमी समकोवचें, सन्मार्ग. आनी 5वें 6 ही 4 पाळल्यार मात्र 5वें करूं, नाल्यार ना. आमी सडावत जुबलेव म्हणटा आसतना जुबलेवाचें उद्घाटन केलें, मदलें पुरा सोडलें आनी निमाणें संभ्रम गद्दळान केलो.
हाका अर्थ ना आनी त्या देखून पाप साहेबान आमकां हर एका बिस्पाक तशें ह्या सकांक ह्या वर्सा दिल्लो उलो लोकांक जुबल्यो म्हणलें कितें म्हणलें समज सारकें तुमी सांगा म्हणून. तर भावां भयणीनो, हें वर्स देवान आमकां दिल्लें आनी एक देणें आनी त्या देखून आज वस अर्थ समजल्ल्या आमी हें पाळूंक प्रयत्न करया. आमी नवी रचना जाताना आमचें सगळें पिर्गस कुटुंब आमी ह्याच नियमाकाल नव्यान बांदून हाडया. आज आमच्या पिर्गजेचीं 40 आनी 8 सणां भुरगीं आनी थोड्याच वेळान तिरावणेचो संस्कार स्विकार करतलीं. पेंतेकोस्ता दिसा पवित्र आत्मो मरियेचेर आनी धर्मदूतांचेर देंवन आयिल्लो आनी तोच आत्मो आज तांचेरय देंवन येतलो. सिसांतें वर्ती बदलावन जाली. असक्त आसलेले ते सत्तेन भरले जेजूचे साक्षी जाले. सताची ती बरी खबर ते परगटूंक लागले. सबारांच्या मना परिवर्तनाक कारण जाले. जेजूचे ते खरे आनी बरे पाटलावदार जाले. क्रिस्ता खातीर आपलो जीव दिवंक ते फुडें सरले आनी लोकांक बरी खबर ते परगटूंक लागले. कितें म्हणाले ते? आमच्या दोळ्यांनी आमी पळयल्लें, आमच्या कानांनी आमी आयकल्लें, आमच्या कुडींत स्वास आसता वरेक आमी परगट करतले. हांव तें सत खंयचें म्हळ्यार तुमी साधुसेवांनी, शास्त्र्यांनी आनी पारिसेवांनी कुर्सार जिवेशी मारलो जेजू जिवन जाला. ताका आमी पळयला. आमचे मतगात तो आसा आनी ह्या सताची बरी खबर परगट करून त्या सताक ते साक्ष जाले. तेच परी आज तुमी ह्या तिरावणेच्या संस्कारा मरेपात जेजूची पाटलावदारां जातल्यात. तुमच्याय जिणयेंत त्यास पुनर्जीवन क्रिस्ताक नैस उतरांनी बगार तुमच्या बऱ्या जिणयेद्वारे साक्ष जावन क्रिस्ताक तुमी हेरांक परगटूंक तो पवित्र आत्मो तुमकां आदार आनी कृपा दिवं दी म्हूण प्रत्येक तरान आमी मागया. उबी रावा. आनी एक दोगांना भुरगीं मुखार या. पवित्र स्नानाच्या दिसा ह्या भुरग्यांच्या तर्फेन तुमी आवय बापायनी पोदोर मोदोरनी हातांत जळती वात घेवन भावार्थाची उसारणी केल्ली. मात्रिणे ह्या भुरग्यांक भावार्थान आमी वागयतल्या. क्रिस्ती धर्मा प्रमाणे तांकां ल्हान व्हड करतल्या म्हूण त्रयेक देवाक तुमी बसवणी केल्ली. आज हीं भुरगीं भावार्थांत वाडल्यांत. थोड्या मापान भावार्थ ताणें समजून घेतला. तर ह्या भुरग्यां बराबर आमी भावार्थाची उसारणी घट्ट ताळ्यान आतां आमी करया. तुमची जबाब पयले पोवटी वही हांव पाठ करता, उपरांत 4 पोवटी वही हांव सतमनता. भुरग्यां बराबर सगळ्या लोकांनी घट्ट ताळ्यान जबाब दिवची. सैतानाक आनी सगळ्या ताच्या कामांक आनी सगळ्या ताच्या बुलोवण्यांक तुमी पाठ करतात. सर पदवेदरा देवा बापाक सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक तुमी सतमनतात. जेजू क्रिस्त तसो एकलो सुपूत अंकुआर मरियेंतान जल्मलो. ताणें कश्ट मरण सोंसले आनी ताका निके पेलो. तो मेल्ल्यांतलो नव्यान जिवन जालो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. ह्या आमच्या सुमयाक तुमी सतमनतात. बापा आनी पुता तावन उपसल्ल्या आमच्या जीवदातारा आनी आज क्रिस्माच्या सक्रामेंतान तुमकां मेळटा त्या पवित्र आत्म्याक तुमी सतमनतात. कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार
पातकांचें बॉक्सांनी कुडीचें पुनर्जिवंतपण आनी सस्ताचें जिवीत तुमी सतमंतात. वो आमचो भावार्थ, होचो पवित्र सभेचो भावार्थ, वो उसारूंक आमकां वडवीक आनी अभिमान भोगता क्रिस्ता आमच्या सुमया मरेपात. वाती पालवून सकला दवरच्यो. क्रिस्माच्या भुरग्यांनी दोनी हात जोडून तकली बगावन रावचें. मोगाळ भावां भयणीनो, देवान आमच्या बापान पवित्र स्नाना वरवीं आपल्या विंसलेल्या पुतांदवांक सस्नेक जिविताक नवो जल्म दिलो. आपल्या पुतांदवांक बळवंत करच्याक तांचेर पवित्र आत्मो वतूं आनी तांणी देवाचो पूत जेजू क्रिस्त सारकें जायचें तांकां तो मागोवन सर्गी बापा लागीं थोडो वेळ मौनपणी ह्या भुरग्यां पासत आमी मागया. सर्व पदवेदरा देवा आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताच्या बापा, उदकान आनी पवित्र आत्म्यान तुज्या पुतांदवांक पातकांतलीं सोडयलीं आनी तांकां नवें जिवीत दिलें. तुज्या पवित्र आत्म्याक तांचो शेरोती करून पाटय. जानवाय आनी गिन्यान, बूद आनी घटाय, समजोनी आनी भक्त तांकां लाभय आनी देवाच्या भिरांतीन तांकां बर क्रिस्ता आमच्या सुमया मरेपात. दया करून आमी बसया. तिरावणेच्या संस्कारा वेळार गायन मंडळी पवित्र आत्म्याची गितां गातलीं तांकां आमी सांगत दिवचो.
आमची प्रार्थना. मोगाळ भावां भयणीनो, देवाच्या पवित्र आत्म्यान एक भावार्थ, एक भरोसो आनी एक मोग आमकां दिला. तर तेच परी एका मनान आमच्या सर पदवेदरा बापा लागीं, पवित्र सभे पासत, आमच्या राष्ट्रा पासत, ह्या भुरग्यां पासत आनी पिरगेच्या कुटुंबां पासत आतां आमी मागया. फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, जराल्ड आयझक लोबो आमच्या गोवळी बापा आनी सोमेस्त गोवळे आनी विविध वर्गाच्या मणयाऱ्यांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकवटां येयल्ली पवित्र सभा भावार्थ्यांक आनी मोगाच्या एकवटान सोमे जेजू परत्यान येसर वाडत वचून म्हूण मागतना आमच्या पाप साहेबाक बरी चिकित्सा फावो जावन दी. पिडेंतलो गूण जावन बरी भलायकी लाभो, ताची सेवा मुंदरून व्हरूंक देव ताका सांबाळूं म्हूण मागता हांव. जबाब: बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. देशाच्या मुखेल्यांनी निस्वार्थपणी वावरूंक पक्षपात करिनासतना सर्वांक गरजेची संपन्मुला व्यवस्थीत रितीन मेळशे करूंक, जोगती योजना रुपीत करूंक तांकां पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान भर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगस कुटुंबाच्या सर पिडेस्त आनी प्रायवोन भाव भयण्यांक तांच्या दुखींत आनी कश्टान गटाय फोव कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. समेस्त मनशां एका देवाची रचना आनी भुरगीं जाती कातीचो आनी देश राष्ट्रांचो भेद नासतना एकामेकाक भाव भयणी म्हूण वळखून देवाचें राज्य म्हणजे पवित्र आत्म्याची शांती आनी संतोष खऱ्या मनान सोदून म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या आवय बापायनी पोदोन मोदोरनी भुरग्यांक भावार्थान वाडयते लाव म्हूण दिल्ली भास विश्वासपणी पाळूंक उतरान आनी देखी बरी जिविताद्वारी भुरग्यांक भावार्थान हस्तांतर करूंक तांकां पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आज पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी तिरायलेली आमी भावार्थ आनी मोगार बांदिल्ल्या जिविता वरवीं क्रिस्ताक साक्ष दिवंक, क्रिस्ताच्या पावलांनी चलोवंक, कुटुंबाक तशें समाजीन क्रिस्ताचो प्रकाश पासारूंचे दिवे जावन आमकां बदल म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या आमच्या मोगाळ बापा, आमची कालती प्रार्थना दयेन तूं मानून घे. पवित्र स्नानांत आनी प्रत्येक तरान तिरावणेच्या संस्कारांत पवित्र आत्म्याची भरती आमी घेतल्या आसता सदांच पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा प्रमाणे आमी जिवंक आनी तशेंच आमच्या जिणेद्वारे पुनर्जीवन क्रिस्ताक आमी साक्ष दिवंक तूं आमकां फावो कर. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. स्वीकार कर म्हूण आमी दयेन
म्हज्या भावां भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पुद्वेदरा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. आपल्या मनाकय महिमेत आमच्या एका पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घे. भोवमोगाळ बापा, आपल्या मरणान आनी पुनर्जिवनपणान जेजून आमकां पवित्र आत्मो घेवंक पावो केलें, त्याच मरणांत आनी पुनर्जिवनपणांत आतां वांटो घेवन पवित्र आत्म्यान आमी बरो तुज्या पुता सारकी आमी जावं आनी दिसान दीस चड आनी चड ताका साक्ष दिवंक पावो. हे आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवें. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोर आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदरा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वांते आमी तुका दिन वासूंक पावो. वो कायदो नितीसो आनी आमच्या पायद्यासो. तोच सोमी आमचो उंसरगार सोडलो आनी महिमेवान जावन तुज्या उजव्याक बसलो आनी बसयलेलो पवित्र आत्मो आपणायलेल्या तुज्या भुरग्यांचेर ताणें धाडलो. देखून देवदूतांच्या आनी सरदारबारां संगतीन आतां आनी सदां निरंतरी मनान काळजान आनी तोंडान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, करोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा, कित्याक तुजे तोंड जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सुमया वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपसता. उदेंते तोंड अस्तम ते पर्यंत तुका निर्मळ भेटोवणी करच्याक एक आशा परजा तूं समयत आसाय. देखून बापा, कालतेपणी आमी हे मागणें करता तुका भेटोवच्याक आदल्यान तें देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो परदीन जालो ते राती ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, वो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची.
तेच परी जेवण जात आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससनी कराराचें रगत, पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासूत आनी समेस्त मनशां पासूत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोट परगटोया. जेजू तुझे मरण आम्ही समरता, तुझे पुनर्जीवन होऊन आम्ही परगटा. तुझ्या येण्याक सौम्या जेजू बापा, आमचे सर्वणे पासत तुझ्या पुतान सोंसल्या कश्टा मरणाचो, ताच्या अनंतभरीत पुनर्जिवनपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणे उगडास करता. आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मोरणान आमकां तुजी इश्टाग जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताच्या कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर म्हूण एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेले सस्नीक दान तूं आमकां करूं आनी अशें देवाचे मणी भाग्यवंतांका मरयेच्या, तुज्या भाग्यवंत दोन दुताच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भक्ता संगता तुवें वेंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो. तांचे विणवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास करता. बापा, ह्या बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाच्या आनी जेराल्ड आमच्या गवळी बापाच्या संगता, पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मनयऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे पडचे संगती ह्या संवसारांत वाट सुरे तुज्या पवित्र सभेक भावार्थान आनी प्रिती मोगान थीर कर. तुजे हुजेर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेलिया भावा भयणींक आनी तुज्या इश्टागातीन त्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मायपासान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा. आमच्या सुमया वरवीं ताचे उद्देशीं सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुरवंदराची आज्ञा मतीन धरून ताणेंच आमकां मागूंक शिकयलें तें प्रार्थन
भक्तीपणे आता आमी मागया. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुझे कशें सर्गार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षितांव तशें आमची पातकां मोगोस, आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर्व पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले, आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले, आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले, आमकां शांती दे. ही देवाची शिळी संसाराचे पाप करता ती. शिळयेच्या जेवणाक आपोवन मेळिल्ली आमी निजायके सुभागी. सुमयात तुझ्या भितर येवचें म्हाका पावना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू मोगाळ, जेजू दयाळ, मुजी येवका शेता. स्वागत तुका काळजान म्हज्या, आत्म्याक म्हज्या दिगटा. तुकाच म्हाका ओपून दिताय, आत्मिकान जाता. जेजू मोगाळ, जेजू दयाळ, मोजे थंय येवका शेताय. स्वागत तुका काळजान म्हज्या, आत्म्याक म्हज्या दिगटाय. तुका
काण सदाय तुवें पवित्र आत्म्याक मागलाय आनी तुज्या पुताच्या कुडी रक्तान पोसलाय ती तुजी भुरगीं ह्या उत्तीम देण्याच्या गटायेन सगळ्या आडकडेंचेर सयत व्हरून आपल्या पवित्र जिणयेन तुज्या सभेक संतोश दिवंक पावो आनी तांच्या क्रिस्ती साक्षीपणान भोव करून प्रितीमोगाच्या करण्यांनी तुजी सभा प्रितुमेचेर वाडत वचो हे आमी मागताव तुज्या पुता जेसूचे नांवे. आमचे गवळी बाप आमच्या संगत आसात ते आमच्या दियेसीचे वडील आनी हरियेका फिरगजेचे वडील हे दळूच तुमकां आमी कळयलां आनी तांकां एक जबाबदारी आसा सगळ्या फिरगजेक वचून फिरगजेंतल्या हर एकल्यांक लागीं हाडून फिरगेंतल्या हर एकल्यांक बाबार्था विशीं शिकोवन दिवन तवळ क्रिस्ताक लागीं व्हडूंक ते गवळीक बेटेक वतात आनी गवळीक बेटेक ते हांगा आयल्यात आमकां सगळ्यांक मेळो देखून ही सगळीं कार्यक्रमां आनी सहमती आसात आनी हें सगळें ताणींत मांडून हाडलां. इतलें वावर मिसांव आसल्यारय हें जावन आसा तांचें पयलें मिसांव गवळी जावन हर एका फिरगजेक गवळीक बेटेक येवचें देखून आमच्या फिरगजेक ते आयल्यात. काल आज आनी फाल्यां पर्यंत आमच्या सर फिरगज कुटुंबाक विद्या संस्थ्याक आनी वेगवेगळ्या संघ संस्थ्याक ते मेळटात आनी ह्या विशीं तांचे आशिर्वादां बेसांवां आनी मागणी आमकां मेटयतात. देखून पयल्यान पयलें मोगाळ गवळी बापानो आमच्या फिरगजेन तुमी उडपी दियेसीच्या एकात्त फिरगजेन काम केलें 3 वर्सां सेवा दिल्या ती शिरवां फिरगज आनी आज त्याच फिरगजेक तुमी आयल्यात देखून ह्या फिरगज कुटुंबातर्फेन आमी तुमकां आभारी जावन आसा. कालच्या आयच्या आनी फाल्यांच्या दिसा तुमी आमच्या संगत आसतात आमचे खातीर मागतात देखून सगळ्या फिरगज कुटुंबातर्फेन तुमी हांगासर आयल्यात आमचे खातीर मागल्यात आमकां मेळटात आनी सर्व आमचे विशयी जाणा जावन आमकां प्रोत्साह आनी सांगा दितात. देखून बाप रॉल्विन बाप रॉन्सन आनी बाप अनिल आनी म्हजे नांवी फिरगज गवळीक मांडेचो उपाध्यक्ष कार्यदर्शी आसा तशेंच बाप किरण आसा यूथ सेंटराचो वडील आसा आनी कॉमेंटाची आसा हर एकल्यांच्या नांवी तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू बिशप. मोगाळ यासक भावानो तशेंच मोगाच्या भावां भयणीनो काल तावन फाल्यां पर्यंत हांगासर अधिकृत रितीन गवळीक भेट चलोवन आसतली. गवळीक भेटेचो वेळ देवाच्या कृपेचो आनी तशेंच बेसांवाचो वेळ तो जावन आसा. क्रिस्ताचो प्रतिनिधी जावन ताचो सोडवणेचो संदेश घेवन तुमचे मदें कालच्या दिसा आयिल्ल्या वेळार व्हडा संख्यान तुमचे यासकां बराबर तुमी म्हाका स्वागत केलां आनी तशेंच तुमचो मान तुमी भेटयला व न्हय म्हाका बगार क्रिस्ताक तो पावस जाता आनी तशेंच एका घंटेच्या त्या मागण्या विधींत तुमी सबार जणांनी वांटो घेतला. तुमचो हांव काळजांतान उपकार बावडटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर हांव मागता. सांगतास गवळीक भेटे वेळार जे कितें पाप साहेब आमकां सांगता ते थोडे प्रमुख विशय तुमकां कळीत करचोय
एक शेवट तो जावन आसा. सिनोद सभे विशयांत आमी आयकलां. 4 वर्सांची व्हड तयाराय करून विचार विनिमय करण आदल्या वर्सा ऑक्टोबरांत ही सिनोद सभा संपयली आनी ताचे दस्तावेज पापा फ्रांसिसान येदोळ सुतें परगट केला. आनी तातले प्रमुख विशय तुमकां कळीत आसा. सांगता समकोची पवित्र सभा आनी 3 प्रमुख विशयांक थंयसर आद्यता दिल्ली. एकतार, भागीदारपण आनी सांगतास मिसांव. आमी सगळीं पयनार आसा आनी आमचें पयन बसयल्ल्या त्या गांवाक म्हणजे सर्गींच्या रासाक. हांगासर कोण मुखार कोण फाटीं म्हणलें ना. तो शब्द तुमकां समजयता की आमी सगळीं सांगता त्या बसयल्ल्या गांवाक पयनार आसा. सांगता समकोची पवित्र सभा. आनी पयलो विशय जावन आसा एकतार. एकतार सुमिया थंय, एकतार आमच्या भावां भयणी थंय. आनी तो पळोवंक मेळची सुवात पयल्या सुवातेर कुटुंब, दुसरें आमचो वाडो, तिसरें जावन आसा फिरगस. जर तर हांगासर हो एकतार हो एकवट आमकां पळोवंक मेळटा तर आमी धैर्यान सांगीत आमी त्या त्रयेक देवाच्या एकवटान वांटेले जावन आसा म्हणून. त्या देखून आमी प्रयत्न करूंक आसा, साधन करूंक आसा. आमच्या वाड्यांत, आमच्या पिरगजेंत हो एकतार आसा करूंक, एका काळजाचे आनी एका मनाचे जावन आमी जियोंक आनी एक कुटुंब, एक घर, समुदाय कशें ही पिरगस बांदून हाडूंक. दुसरें जावन आसा भागीदारपण. आमच्या दिवसीजेंत व्हडली फिरगस म्हळ्यार शिरवांची फिरगस. हाचे प्रासडीत कुटुंबां आसली फिरगस दुसरी ना. तशें म्हणटा आसतना लोक हांगासर बावार्थी लोक संख्यान चड. आमच्या पिरगजेंत विविध संघ संस्था आसात. आर्थीक समिती, गवळीक मंडळी, स्त्री संघटन, कातोलीक सभा, तिसरी वॉर्ड, साविशन पावल सभा, ICYM, YCS, आल्तार भुरगे, मरियेचे लिजन हे सर्व आसा. पूण ह्या सक्कळी संघ संस्थांनी आमच्या पिरगजेंतली कितलीं जाणां आसात? 900 कुटुंबाच्या चड आसात. आनी टोटल गांवांत असलो लोक तुमी लेख करा. आमी भक्तीक कार्यांनी हजार जाता. आमचे कायदे आमी पाळटा. रेतेर मिसा आराधनांत आमी आसा. पूण हे पिरगस बांदून हाडच्या वावरांत आमचें मेतेरपण कितलें आसा? ही पिरगस म्हणून न्हय, तुमी देशीच्या खंयच्याय पिरगजेक वचा, थंयसर भागीदारपण येता आसतना भोव थोड्यांचे आसले ते आर्थीक समितींत आसात, गवळीक मंडळींत आसात, स्त्री संघटनांत आसात, कातोलीक सभेंत आसात, तिसऱ्या वर्ती गेल्यार तेय आसात. आसले आसात. नातले तर आमी पवित्र सभेचो वांटो न्हय गी. इस्थळीय पवित्र सभा म्हळ्यार क्रिस्ताची मिस्तीक कूड बांदून हाडचे जबाबदारी बावतिस्म मेळिल्ल्या हर एकल्याची. आनी हर एकल्याक तो पात्र आसा. ल्हाना भुरग्यांत हांव हांतुळणार आसल्या समेत हे फिरगस वा क्रिस्ताची कूड बांदून हाडच्या वावरांत तपली जबाबदारी आसा. पापा फ्रांसीस म्हणटा, जर तर पिडेस्त जावन तूं हांतुळणार आसाय तुज्यान कितेंय करूंक जायना, पूण हातये कोंत घे आनी पवित्र सभे खातीर, ताच्या इराद्यां खातीर, पिरगस कुटुंबा खातीर माग म्हणटा. तातूंत तूं तुजें मिसांव संपयताय म्हणून. तर मोगाळ भावां भयणीनो, खाली फिरगस बांदून हाडचो वावर याजकांचो, धार्मिकांचो न्हय. तुवें पळया हांगासर कितल्या पदरां आसात.
4 जण सिस्टरांक घेतले आसात आनी थोडी आमचे डॉन बस्को पदऱ्या धरल्यार आनी चड 6 जाण जाले. सांगो कोणाचो चड आसा? तुमचो. जर तर तुमी आतां वांटेली जायनात तर काल एक 10-12 जणांनी क्रिस्ताची मिस्तेक कूड बांदून हाडूंक साध्य आसा गे. तुमकां कळीत आसा अवकाश जायते आसात, पवित्र सभेन मिसावय जायते आसा, पूण त्या मिसावांत वांटेली जावचे उणें जाल्यात. देखून मोगाळ भावांक भयणीनो, पापसाहेब परत आनी परत आमकां उगडासा काडटा. ही पवित्र सभा थोड्यांची न्हय, बगार बावतिस्म घेतिल्ल्या हर एका भावार्थी लोकांची आनी त्या देखून हर एकल्याक पवित्रत्म्यान देणी दिल्यात आनी ती देणी ही स्थळीय पवित्र सभा म्हणजे सिरवांची पवित्र सभा क्रिस्ताची मिस्तेक कूड बांदून हाडूंक. आयोग आसात 20 आयोग आनी थंयसर तुमकां अवकाश आसा एकामेका सेवेंत तुमची जिणी करसूनच्यान आनी सेवा न्हय याजकांची बगार आमच्या पिर्गस लोकांची. ह्या आयोगाद्वारे दस्तावेज तुमी वाचले जाल्यार आमच्या आयोगान नातलें तें कितें येना. हांवें पदऱ्या बांगेक एक बूक दिल्यात तांकां आनी मुखल्या दिसांनी खंडीत जावन तुमकां ही शिकोवन मेळटली. तोवर तुमकां कळटलें आज आमच्या देशी ते मिसाव कशें आमी मंदरसून व्हरता. विनंतींतले सगळो दीस तुमी काम करा म्हूण सांगना हांव ना, पूण अवकाश आसात वाड्यांत तशें फिरगस म्हणटार आमी ही फिरगस बांदून हाडूंक म्हणजे स्थळीय पवित्र सभा बांदून हाडूंक आनी आंतो आमी भागीदार जावया, क्रियाळ जावया. ल्हानांतवन म्हळ्यार व्हडा पर्यंत आतां पाद्रेबान भोव अपुर्बायन विंचणार उतरांनी क्रिस्मसच्या भुरग्यांक सांगलें तेवढं आसतोरा. पवित्र सभेन तुमकांय एक वांटो आसा, तुमी ही पवित्र सभा बांदून हाडूंक आसा. तुमच्या प्रायेक सरी जावन देखून भागीदारपण आनी निमाणें आसा मिसाव. मिसाव पाप साहेबाक एक, बिस साहेबाक एक, पदराबांक एक, आमकां एक ना, एकच मिसाव. आयची सुवार्ता तुमी आयकली. जेजून ते मिसाव परगट केले. दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक, कुरड्यांक दिश्ट, बंदेत असलेल्यांक सुडका, दनसतल्यांक सोकासाय आनी अशें देवाचे राज आमचे मोदें स्थापन करूंक. राज स्वताचे आनी तेचे प्रिती मोगाचे एकवटाचे भाऊ बांदवपणाची ही लक्षणां त्या राजाची आनी त्या देखून हे मिसाव आमी जारी करूंक आसा आनी तो आमी वांटेली जावंक आसा आनी त्या मरेपा देवाचे राज आमचे मोदें आमचे बोवारी आमी स्थापन करूंक हर एकल्याक जबाबदार आसा. देखून हें एक उडास दवरया. सांगाता समकोंची पवित्र सभा आमी सगळीं पळयणार आसा. 3 विशय प्रमुख एकतार, भागीदारपण आनी मिसाव हें जारी करूंक हर एकल्यान तांचे कितें देणी दिल्ली आसात ती पवित्र सभे खातीर तांणी गळसूंची. दुसरो विशय जावन आसा क्रिस्ती शिक्षण. आमच्या मोतींत एक आसा समजोनी कितें म्हळ्यार आमी दोतोर न्हू म्हणटा ती भुरग्यांक पयल्या क्लासींतल्यान 10व्या क्लासी म्हणसर ते कश्टांनी म्हणले बरी येतात. भावार्थांत आमी हर एकल्याक वाडोवंक आसा. आमचो भावार्थ आमी समजोवंक आसा. कितले आमी शिकता समजता ताच्या चड गुणायन तो आसा. आनी हांगासर हांव प्रत्येक तरण याजकांक देव बरें करो म्हणटा. तुमकां वडांकी मिसा पयलें थोडो वेळ ते शिकोवन ते दिवन तो आसात. मुखल्या दिसांनी तुमच्या हर एका कुटुंबाक जे कितें पाप साहेबान बरयल्लो बूक आसा हांव तो पावीत करता. धर्मार्थ, कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च, कातोलीक पवित्र सभेची शिकोवन सवालां आनी जापे रुपार बेनेडिक्ट 16व्या पाप साहेबान ती बरयल्ली, कोंकणीन तर्जुमो केल्लेली आसा. ती पिर्गस याजका मुखान तुमच्या हर एका कुटुंबाक तो बूक मेळटलो
आनी जे कितें हांगासर दोतोन करतात पयल्या इतरा तुमकां पदराप सांगता घरा ते वाचून आयल्यार हांगासर तसो विवर दिता आसतना आमचो भावार्थ समजोवंक आमकां साध्य जातलें. सगळ्या देशीच्या हर एका कुटुंबाक तो बूक हांव ह्या जुबलेवरच्या वर्सा दितलो. देखून आमचे मुंदरशी आमी भावार्थाक रजा म्हणून ना जल्म तावन मरणा पर्यंत शिकोवंक आसा. हांव आजुनूय दिसपडटे थोडो वेळ कितें पापसेबाची दस्तावेजां आतां बूक सांगलो म्हजो येदोळ तो 2 पटी वाचून जालो. आतां 3रे पटी सुरू केला कित्याक जायती शिकोवन आसा ती आमी वाचची मात्र न्ही आमी ती पाळोवंक आसा. भावार्थी देखून पापसाहेब कितें आमकां पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान बरोवन शिकयता ते आमी समजोन आमच्या लोकांक तें कळीत करण आमी त्या प्रमाणे जिवोवंक प्रयत्न करचे. देखून आमकां अवकाश आसात. भुरग्यांक PUC म्हणसर आसा उरल्यांनी जर तर आयतारा इल्ले पयले आयल्यार हांवें पदराबाम पयलें सांगलां एक वड आसा जाल्यार एक सवाल नाजाल्यार 2 ताका वेळ ना 10 मिनटां वयर नाका म्हळां तितल्यान तो पुरो. सोका शिकल्यार व्हडणी भावार्थांत आमी वाडोवंक प्रयत्न करया. 3रें जावन आसा देव आपोवणी. बेळें साहित्य आसा वावराडी तोडेस मागा तुमी पिकाच्या धनिया लागीं धाडच्याक वावराडी आपल्या शेतांत. भावां भयणीनो देव आपोवण्यांक एका काळार ही फिरगस नांव हाडलेली पूण आज देव आपोवणी नात. दियेसीच आराम जावन हें 13वें वर्स चलता. ह्या येद्या व्हडा फिरगज येता देव आपोवण्याक पाळो दिवन याजक जावंक आयिल्ले कोणी नात. पळय 13 वर्सां दियेसीच जावन जाली. एकलो पुनी पदराप जावंक आयिल्लो आसा ह्या फिरगजेन जावन. देव आपोवणी म्हळ्यार अर्थ कितें जाणात तुमी भावार्थी जिनियेचीं फळां जावन आसात देव आपोवणी. खंयच्या फिरगजेन देव आपोवणी चड आनी चड फुलोवन येतात असो अर्थ त्या लोकांचो भावार्थ तितलो गूण आसा. घरांत मागणी आसा जिनी तांची मागण्याची आनी देवाक मानवोवची जिनी म्हणून अर्थ. देखून देव आपोवण्या खातीर मागया. आमच्या दियेसीजेक जाय पुरतें देव आपोवणी आसनात. हांगासर फिरगजेन पळय 2 जाण याजक बायले. एकलो पाद्र्या आतां पाटी येता 2 वर्सां जालीं बिसायबान आपयला म्हणलो म्हाका काल कारवारतान हांवें हे पटी बिसायबा कडेन विचारल्याक ताणें एकल्याक दिलो. ताणें दिवचो वायदो 1 या 2 वर्सांक मुखार आमच्या फिरगजेक एकलो याजक ना उडास्तोर. आतां रिटायर्ड जाल्ल्या पदराबांक हांवें तांचे कडेन विनंती करून ते आज 55 वर्सां उपरांत जाल्यार ल्हान ल्हान फिरगज्यांनी सेवा दितात. पदराब नात. ಒಟ್ಟು ಅಷ್ಟೇ 73 पदराब तातूंत 8 जण भलायकी बरी नासले वरवीं निर्वृत्त जाल्यात. 5 जण निर्वृत्त जाल्ले सेवा दिवन आसात. तशें म्हणटा आसतना तुमीच आलोचन करा 18 जण पदराब आज भायल्या दियेसीजींचे धार्मीक मेळाचे आमच्या दियेसीजीन सेवा दिवन आसात. देखून घरांत इगर्जेंत आराधना वेळार वाड्या जमते वेळार देव आपोवण्या खातीर मागया. आमच्याय फिरगजेंत देव आपोवणी पुलोवन येवन दीत म्हणून आमी मागया. मातनी आमच्या भुरग्यांक उत्तेजन दिवया. देवाची सेवा करचे भाग आमच्या भुरग्यांक मेळ्ळें जाल्यार ताच्या की व्हडतें भाग दुसरें ना. देखून देव आपोवण्याची गरज आसा. आमी मागचें आनी आमच्या भुरग्यांक त्या दिशेन उत्तेजन दिवचें. गोवळीक येवचें दियेसीजी आराम जाल्ल्या तावन आमी तें करत आसा आनी ह्या वर्सा परत नव्यान आमी तें येवजन तयार केलेलें आसा. सगळ्या भारताच्या पवित्र सभेक गोवळीक येवजन आसा. सगळ्या 132 दियेसीजींक गोवळीक येवजन कातोलीक बिस्पा मंडळीन तयार केलेलें आसा. हर एका दियेसीजेंत तें करूंक आसा. प्रांतीय मट्टार आमच्या 14 दियेसीजेंक गोवळीक येवजन आसा आनी जें कितें राष्ट्रीय मट्टाचें गोवळीक येवजन प्रांतीय मट्टाचें गोवळीक येवजन सांगाता घालून
आनी आमच्या दिसेजेंत कितें गरज आसा तें मोतीन दवरणो हें नवें गवळीक येवजन मिशन 2030 म्हणलें आमी जनेरेंत 1 तारखेर उक्तावण कर आतां कार्यागत आमी कर्ण आसा आनी देखून मोगाच्या न्हू हरिएका फिरगजेन हें म्हजें न्हय उडास दवरा देखून हांवें सांगलें हे पटेच्या सिनोद सभेन समेत थंयसर एक चॅप्टर तोच आसा सांगला हरिएका दिसेजेंत गवळीक येवजन आसाचे आनी हरिएका याजकान ताचे मावल्या मापान बिसायबाक दिजे म्हण दिला एकाउंटेबिलिटी म्हणटा आमी शब्द हरिएका याजकाक तशें म्हणटा आसतना बारपोटी बिसायबाचें येवजन बिसायबाचें न्हय पवित्र सभेची आशा आमी क्रिस्ताचें मिसांव आमच्या पिरगज्यांनी जारी करचें आनी थंयसर आयोग आमकां समजून एक मात्र मिसांव एकत तें सलीस जावचे खातीर आमी तें वांटून दिलां त्या वरवीं आमकां काम करूंक तिके सलीस जाता कशें कुडीचे विविध विसवे तांचें काम करता आसतना कूड भलायके बरीत उरता गे तशें हरी एक आयोग तांचें काम करतना सुमयाचें मिसांव आमचे मदें तें जारी जावंक सलीस जाता हें उडास दवरणो मुखल्या दिसांनी आमच्याय पिरगजेंत आनीक सडीत मापान कित्याक जेजूचो गवळीक वावर तो आमी जारी करचो तें करूंक आमी प्रयत्न करया ह्या संदर्भार प्रत्येक जावन पिरगस विगारांचो सहायक याजकांचो धार्मिकांचो आनी तशेंच डॉन बॉस्को थंयसर आसा धार्मीक पाद्र्यावांचो हांव काळजांतान उपकार बावडटा तांची सेवा हांव वाखणटा पिरगजे खातीर पिरगेच्या लोकां खातीर निस्वार्थपणी ते वावरून आसात तुमच्याय मागण्यांत तांचो उडास दवरा तांकां सहकार दिया आनी ह्या मरेपात आमी एक कुटां म्हणलें बरी ते बापायच्या स्थानाचेर आसात आनी ते आमकां बऱ्या वाटेन वचोंक कुमोग करतात तांचे पासून आमी मागचे आमचो सहकार तांकां दिवचो तुमचोय हांव काळजांतान उपकार बावडटा तुमच्या बऱ्या मनाक तुमी दिल्ल्या सहकाराक आनी DSCची योजना जारतर आज थोडी कार्यागत जाल्यांत लोकांच्या सहकारान ती आमचे वरवीं न्हय हर एका रितीन निस्वार्थपणी धर्मार्थ सेवा आमकां DSCन जायते लायक दिवन आसात आयोग म्हळ्यार हांवें जायते लायक तांचे पयशे करसून आज DSCचे खातीर सेवा दिवन आसात कुटुंब आयोग कानग्या 40 सण थंयसर कुमोग करतात पुरा धर्माक तांची सेवा ती तुमच्या पिरगजेचे आसात संपर्क माध्यमांत तुमच्या पिरगजेचे हर एक आयतारा एक दीस रजा मेळटात पूण ते दुसऱ्या पिरगज्यांनी वचून थंयसर लोकांक शिकयतात सेवा दितात आनी त्या पासून तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा आसतना विगार बापांनी भोव सोबीत उतरांनी उल्हासिलें आनी सांगात आज तुमचें मागणें बसयलां तें भोव गरजेचें DSCन आनीकय जायतीं कामां बाकी आसात मिसांव आसा आमकां तें बऱ्या तरान करूंक क्रिस्तान दाखयल्ल्या वाटेन आमच्या लोकांक फुडें व्हरूंक तो सोमी आदार जावन दी म्हण मागता आसतना तुमचे मागण्या खातीर तुमचो हांव उपकार बावडटा आनी तुमचेर देवाचें विस्नार आशिर्वाद हांव मागता उबी रावया क्रिस्ताच्या भुरग्यांनी हात जोडून तकली बगावन रावचें हें प्रत्येक आशिर्वाद आमी घेवचे पासून सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो देव बाप उजवाड असो दातार ताणें जेजूच्या सिसांची मोनां पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान भरली तुमकांय तो आपलो आशिर्वाद देव आनी पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भरो सिसांचेर जिबे रुपार दिश्टी पडलेलो तो विचित्र उजो तुमच्या काळजांतलें सर वायट बसपण उडोवं आनी ती आपल्या प्रकाशान परसळीत करो एकच भावार्थ उसारून परगटूंक वेगवेगळ्यो मनशांच्यो भासो देवान एकठांय केल्यो त्याच भावार्थान तो तुमकां तीर करूं
आनी जे बापान तुमी आतां बरवशान त्रेकतात ताका रूप भोगूंक तुमी पावो आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवा आनी तुमचे सगळे सदां आसो वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतेन तुमकां धाडटा देवाचे वडोकार सर्गीची मोगाळ तूं आमची माय आयल्या मोजेशी मागोवंक ससाय वायटा विघ्नांतले आमकां वाटय सर्गीचे वाटेन आमकां चलय मान करता तुका सर्गी राणये प्रिती मोगाची मजत मागता भावार्थाची आदार मागता वंदीत दवरूंक येसावूत माये मान करता तुका सर्गी राणये प्रिती मोगाची मजत मागता भावार्थाची आदार मागता मुगाळ पुत्रा सोवे आमकां डोळ्या आशिर्वाद देवाका जेजूच्या पवित्र काळजा मुरयेच्या दुलोबी काळजा भगेवन सावू सायबिणी भगेवन पुरसाचे कुरवेन वर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्पानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन